विश्वासराव, ह्या वाठाराचे संतोष मातेचें देवूळ एक मोठे फामाद आसा. ह्या वाठारांत येदें व्हडलें देवूळ ना आनी ह्या देवळांत कितलेच उत्सव जातात, एक बरे उत्सव जाता. आनी ह्या उत्सवात तूं नगरसेवक ह्या नात्यान प्रत्येक कार्यावळी आसा, प्रत्येक उत्सव आसा. आज हांगा एक महापंचम मनयतात. आज त्या महापंचमी बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें? पयलीं म्हळ्यार सर्वप्रथम देवी संतोशी मातेक नमस्कार करून गेल्ली 27 वर्सां हांगा संतोशी मातेचे विविध असे कार्यक्रम जातात आणि ह्या कार्यक्रमाक वार्षिक उत्सव म्हणत तसेच खूबश्यो गोष्टी हांगा जातात. गुलाल जाता, बाकीच्यो सगळ्यो गोष्टी जातात. तशेंच म्हयन्याक 2 पंचमी जातात. आनीक हे कुडचड्याच्या वाठारा भितर एक मध्यभागी अशें एक देवूळ आसा आनी संतोशी मातेचेर लोकांचो सदांच विश्वास आसा आनी ह्या भावनेन आज मोठे भक्तगण मोठ्या प्रमाणात हांगा सदांच देवाच्या भक्ती घेवन तशेंच हांगा देवाचे आशिर्वाद घेवपाक सदांच येतात. तेन्ना बरी उमेद भोगता की देवा संतोशी मातेचो सगळ्यांचो आशिर्वाद असो आनी जी पंचम हांगा जाता त्या पंचमीकय मोठ्या संख्येन म्हणटाशे आमच्या भावीक हांगा उपस्थित आसात. गोंयच्यान तशेंच भायल्यान सुद्दां खुबशे लोक हांगा देवीच्या उत्सवाक येतात. तेन्ना म्हाका बरें दिसता सांगपाक बरें दिसता की म्हाज्या वाठारांत संतोशी मातेचें देवूळ आसा आनीक सुंदर अशें देवूळ सवतणे अशें बरें सुंदर आसा. तेन्ना अशेंच बरें देवीन सगळ्यांक बरें आशिर्वाद दिवन सगळ्यांची मनोकामना पूर्ण करच्यो आनीक सगळ्यांक बरें बुद्ध बरें आरोग्य बरें आयुश्य दिवचें आनीक देवाक सदांच लोकांनी हातभार लावचो. तेन्ना देव तुमकां सगळ्यांक आपले पर्यंत आपले आशिर्वाद दितलो आनी सगळ्यांक बरें करून सांबाळून घेवन देव बरो. थँक्यू.